आमच्याबरोबर असा डिलायला लोबो ही MLA सालिगांव शिवोले मतदारसंघाचे जे MLA आसा तांची प्रतिक्रिया आयकुया. मॅडम, आयज ही दुखद घटना आमकां आयज ही आयकपाक मेळटा आनी म्हाका दिसता फक्त तालिगांव न्ही जाल्यार गोंयच्या वाठारांत सुद्दां ह्यो सगळ्यो गोश्टी ही जी गोश्ट आसा ती दुखद अशी सगळ्या लिडर्सां मदीं आनी लोकां मदीं आयकुपाक मेळटा. तुमची प्रतिक्रिया सगळ्यान पयलीं आयकुपाक जाय मॅडम. From 2022, she was my colleague, and especially in assembly, we were given one office, to operate from, to sit. She was my roommate and very close colleague and friend. And last few months, she was suffering. Really very sad news. May her soul rest in peace, and my deepest condolences to the family. She was really working very hard for her people. I will miss her, and people of Taligaon constituency will miss her, and Goa will miss her. मॅडम, एक गोष्ट म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार जेन्ना केन्ना तुमी प्रश्न काडटाले किंवा मॅडम जेनिफर सुद्दां जेन्ना जेन्ना प्रश्न काडटाली तुमी एकामेकाक हेल्प करताली, खास करून जेन्ना बायलांचे प्रश्न आसताले तेन्ना किंवा बाकीचे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रश्न आसताले तेन्ना एकामेकाक हेल्प करून फुडें वताली हें दिश्टी पडटालें आमकां. सो ती बॉन्डिंग कशी आशिल्ली तुमची मॅडम? केन्नाय म्हाजे कसले क्वेश्चन आसले जाल्यार शी यूज टू ऑलवेज सेकंड देर, शी यूज टू बी देर फॉर मी. आणि कित्याक आमी एकूच रुमान आसली, आय मीन ऑफिस वॉज गिवन वन फॉर अस, एंड देन आय शूड टेल हर आय विल बी स्पीकिंग दिस, प्लीज दिस, एंड देन whenever she used to raise any question, I would support her. So that bonding was very close. I will really miss her. May her soul rest in peace, really. मॅडम, आणि एक गोष्ट जी आसा ती म्हळ्यार खंयच्याय व्यक्तीची ओळख ही ताज्या कामा वयल्यान जाता आनी आयज जेन्ना डिफरंट पार्टींतले लोक किंवा तांचे ऑपोजिशनान आसूं किंवा वांगडा आसूं हे सगळे आयज तांच्या घरा कडेन किंवा हॉस्पिटलान दिश्टी पडटना तांचे जे कनेक्ट आशिल्लो और तांचे लोकां कडेन आशिल्ली संवेदना और लोकां बरोबर आशिल्ले तांचे संबंद हे खूब बरे दिश्टी पडटा. अशी लिडर आयज आमचे मदीं उरिल्ली ना. हे खरेंच गोंया खातीर लॉस अशें दिश्टी पडटा तुमकां? That shows the love, the care, that bonding what she had for everyone across the party lines. A smiling face. Maka baba mantali. That love what she used to show to each and everyone. I think she left a positive mark on each and everyone whom she met. बरोबर. देव बरें करूं मॅडम, तुमी आमच्या वांगडा जॉईन जाल्ल्या बद्दल. आनी खरेंच ही खूब दुखद अशी घटना आसा आयज आमकां आयकुपाक मेळटा. मॅडम, देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.